हरशीं चवथ म्हणल्यार काय खुबशे लोकांचें अशें आसता की आमगेर इको फ्रेंडली जे डेकोरेशन आसा तें करता, पूण खुबदां आमी अशें पळयता की इको फ्रेंडली डेकोरेशन करून सुद्दां तितून जेन्ना बापाची मुर्ती आसता ती खंय तरी लोक आसा ते पीओपीच्यो हाडटा, कारण त्यो आकर्शक दिसता म्हणून. पूण आमी सद्या आयिल्ले आसा सुशांतीश सुदेश कवळेकार हांगेर, जी फोंड्या रावता. तेंगेर आमी जेन्ना आयले तेन्ना आमी पळयलें की जी बापांची मुर्ती आसा ती चिकण मातयेची आसून फक्त चिकण मातयेचीच केल्ली आसा, आनी ताजे मागीर ताका जे आमी म्हणटा की रंग मारता तो रंग ना. जाल्यार अशें कित्याक हें आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. आनी जेन्ना आमी खरेंच इको फ्रेंडली चवथ आमी म्हणटा की साजरे करतले, जाल्यार म्हाका दिसता तेंचे कडल्यान आमी ही शिकून घेवपाची गरज आसा. आमी गणपती जो आसा आमचो, जो इको फ्रेंडली म्हणटात, पर्यावरण पूरक म्हणटात, चिकट मातीचो गेली 5-6 वर्सां आमी तो पुसतात, रंगविरहीत. म्हणजे ताका आमी कलर करपाक लायना, आमी पयलींच ऑर्डर दिता. कारण आमी पळयतात सगळ्या पर्यावरणाचो नासधूस जाल्लो आसा. खंय तरी हे थोडेशें कॉन्ट्रिब्युशन आमचे कडल्यान निसर्गा खातीर. जेन्ना आमी कलर केल्लो गणपती उदकान सोडटा, विसर्जन करतात, त्या टायमार ते कलर खूब हानिकारक आसता. जातूंतल्यान आमी बायोडायवर्सिटी म्हणटात, जैव जंतू जी खूब हे जाल्ली आसता, म्हणजे ते कलरांतल्यान मरप जाता तांकां. आनी त्या खातीर आमी हे आमचे कडल्यान सद्या तरी अशी सुरवात केल्ली आसा की इको फ्रेंडली गणपती. ताच बरोबर दुसरें हें आसा की फुलां जी आसात, फुलां आमी टोटली म्हणजे आमच्या बागेन फुल्लेलीच फुलां वापरतात. आमी पळयतात गोंयभर भरपूर फुलां, म्हणजे चवथीच्या निमित्यान एक इकॉनॉमिकली टर्नओवर जाता म्हणटा. पण त्याच बरोबर आमी अशें म्हणटात की जी फुलां आमी देवाक, जी भावना, जी श्रद्धा तातूंतल्यान आमी देवाक अर्पण करतात, ती फुलां खंय तरी रस्त्याच्या कडेचेर पडिल्लीं आसतात, खंय तरी लाथेंतल्यान ती उडयल्लीं असतात. सो म्हजे समस्त म्हज्या भगिनी बंधूक एक निवेदन, आमी घरा तयार केल्ली आनी तेवूय बीन केळीचे दोरार. कारण पुर्वापार आमची चालून आयिल्ली काही संस्कृती आसा जी नेचरा बरोबर समतोल साधून, म्हणजे आमी केळीचे दोरार जर फूल घातले, ते जेन्ना विसर्जन करून निर्माल्य जाता तेन्ना ते जमनी मिक्स जाता, ताचे परत खत जाता. पण तेत आमी सुताचेर जर हारोवन ते जे घालतात ते अत्यंत हानिकारक आसा. जेन्ना ते भायर पडिल्ले असतात तेन्ना गोरवां किंवा उदकान, आमी काही निर्माल्य उदकान घालतात, उदकान घातले की ते नुस्तें बीन जे आसतात तांचे ते खावप जाता आनी तातूंतल्यान ते परत रिसायकल म्हणटात आमी, जे कितें आमी तांकां दितात तेच परत आमचे कडेन येता. गोरवांय खातात, गोरवांचे तोंडाक, जिबेक खूब ताचो त्रास जाता. अदर जनावर्स आसतात जे सूत हें जायना, ताजें विघटन जायना, ते रस्त्यार पडटा. तो सगळ्यांक परत एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रुडंटाक तुमकां सगळ्यांक मुद्दम तुमी आमगेर आयले, आमचो गणपती समस्त गोंयकारां पर्यंत पावयलो, तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांक परत एकदां चवथीची उनवनीत परबीं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.